गोय पाचवे आणि नितळ दवरप ही सगळ्यांची जापसालदारकी जावन आसा। एक पेड़ माँ के नाम उपक्रमा खाला 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन 10 लाख झाडां लायतले। पर्यावरण दिसा निमतान पत्रादेवी हांगासरल्या ह्या उपक्रमाक सुरवात केल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। दर वर्सा प्रमाण आयज पुराय गोंयांत संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो। पळयात। पुराय पत्रादेवी पासून तो पोळ्यापर्यंत या कॅम्पेनिंगाक आम्ही आज सुरुवात करता। पत्रादेवीच्या या पवित्र स्मारकाच्या समोर आज पिंपळाचे झाड लावून मजा हस्ते या कॅम्पेनिंगाक सुरुवात जाला। हांव समेस्त पेडणेकारांक आवाहन करता की तुमच्या भागात येवपी नॅशनल हायवे हो क्लीन दवरप हे तुमचें काम आसा। हे फक्त सरकाराचें काम नसून आमी सगळ्या जाणांनी येवजूंक जाय की हय आमचें गोंय हे आमी ग्रीन आनी क्लीन दवरतले। या कॅम्पेनिंगान 90 दीस चलपी कॅम्पेन 5 जूनापासून 5 सप्टेंबर पर्यंत आम्ही 10 लाख झाडां रोवपाचे आहा। प्रत्येकान आपले झाड लावचे आणि या कॅम्पेनिंगात वांटेकारी जावचो म्हणून हांव खासा करून ही कॅम्पेन सुरू करपाक पत्रादेवीच्या या पवित्र स्मारकाच्या समोर आज हांगासर आयला। ही समेस्त गोंयकारांच्या समेत सगळे लोकप्रतिनिधी, सगळे स्टुडंट, सगळे यूथ हांच्यांनी फुडल्या 3 म्हयन्या भितर आपले झाड लावपाक विसरचे न्ही आणि आपले झाड लायता ताची काळजी घेवपाक विसरचे न्ही। नॅशनल हायवे ताच्या उपरांत स्टेट हायवे आणि डिस्ट्रिक्ट हायवे आणि हे दवरपाची जबाबदारी परत एकदा सांगता समेस्त गोंयकारांची आसा। रस्ता देखीक खंय हाडून उडोवं नाकात। रस्ता देखीक पिशवेंत बांदून खंय उडोवपाचो बंद करात। वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान सगळ्यांक गोंयकारांक शुभेच्छा दिता। एक महत्वाचो निर्णय आणि इनिशिएटिव्ह आमच्या मुख्यमंत्र्यान घेतला। तातूंतल्यान ताणें क्लीन आनी ग्रीन गोवाचो मोहीम चालू केल्ली आसा। 5 जून ते 5 सप्टेंबर जवळ जवळ 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम जो घेतला तातूंत ताणें उलो मारला सगळ्या लोकांक, पूर्ण जनतेक। तेन्ना एक ह्या माध्यमांतल्यान पर्यटन खात्याचो मंत्री आशिल्ल्यान हांवूय उलो मारता विद्यार्थ्यांक, संस्थेक आनी सगळ्या ग्रामस्थांक जे गोंयभर आसा की तांणी एक झाड तरी आपले लावचें। एनवायरमेंट डे म्हणून फक्त झाडां लायली म्हणून जायना, ताका एक वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता। हेंची दिगंबर कामत हांव सदां याद दवरता की तेंच्या नेतृत्वान मुख्यमंत्री आशिल्ले आमी खुबश्यो गोश्टी बऱ्या गोश्टी मडगांव खातीर आमी केल्ले आसा। तेन्ना झाडां लावपाची परिस्थिती आशिल्ली, एक सुरवात केल्ली आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी अर्बन डेव्हलपमेंट लोकांक घेवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आतां आमी जॉयंट आमी ठरयला करपाक। आयज आमकां म्युन्सिपालिटीन म्हणजे शिरोडकर जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्ले आमकां ते सगळे पर्यंत आमकां ते जमीन अलॉट करून दिल्ली आनी बाब दिगंबर कामताच्या नेतृत्वान आमी ते आतां ठरयला की ह्या 1 म्हयन्या भितर टेंडर हाडून म्हणजे वयलो भाग दिसचो ना ते वर्टिकल हे एक ब्युटिफिकेशनच्या माध्यमांतल्यान वर्टिकल फॉरेस्ट म्हणून येता ते वर्टिकल फॉरेस्ट वेगळे एक बाउंड्री आमी करून घेवन आमी सुंदर एक मॉडर्न गोंयांत पळोवंक जाय अशें लोकांक दिसूंक जाय की बाबा सांजचे आमी वचून ते बसपाक जाय। आमच्या डिपार्टमेंट दोन्ही डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोन जाता जी लिडरशीप सकयल आमी फुडें व्हरता जाय। एनवायरमेंट म्हणजे सांबाळपाक हे फक्त सरकाराचें काम न्हू, हे काम तुमचें बी काम आनी तुमी ते करूं शकता। हे योग्य तरेन आमी पावल आमी फुडें घेवन या। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो जागो सिलेक्ट केलो त्या जाग्यार काही 1 वर्स पयलीं ताणें हांगा झाडां लायिल्लीं, जी झाडां तुमकां व्हडलीं जाल्लीं दिसतात। तोच जागो ताणें सिलेक्ट केलो आनी आतां ताणें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लीं आसा की बरें गार्डन हांगा जावचें अशें ताणें आपल्या स्कुलाच्या हाका डायरेक्शन दिल्लें आसा। तातूंतल्यान एक बरें गार्डन हांगा जावपाक पावता।